कटींग मशीन आमच्या शमीक सालगांवकाराक दिल्ले आसा. हो आमचो परबो वाड्यावयलो भुरगो, गोंयचो भुरगो, जो आपूण सेल्फ डिपेंडंट आनी कितें तरी करूंक सोदता. तो म्हाजे कडेन येयलो आनी म्हाका म्हणालो, भाई आपूण पार्ट टायम कितें तरी करपाक सोदता. तेन्ना आपूण अशें एक मशीन घेवन ग्रास कटिंगाचें काम घेवंक सोदता. तेन्ना ताका म्हटलें, तूं सर फुडें, हांव आहा तुज्या फाटल्यान. हें मशिनूय ताका हांवेंनूच घेवन दिलें की आमचो एक भुरगो कितें तरी आपलें ओन कितें करूंक सोदता म्हणून बरें दिसलें. आनी ताका अशें प्रोत्साहन दिवचें अशें दिसलें मनान, आनी ताका आयज हें मशीन दिल्लें आसा. तशेंच म्हाजी अपील सगळ्यां कडेन, जेंचे कोणाक ग्रास कटींग करपाक जाय तेणी आमच्या शमिकाक फोन करचो आनी तेचे कडल्यान काम करून घेवचें. प्रसाद भाईन दिला म्हणून खूब बरें थँक्यू म्हणूंक सोदता. तुमी पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.